आयज आमी MPD चेअरमॅनाक मेळ्ळे. तेजे पयलीं काल आमी वास्कोचो आमदार आनी हांव वचून आमी डेलिगेशन घेवन चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे, डॉक्टर प्रमोद सावंताक, ऑन द इश्यू ऑफ डावन रॅम्प आनी अप रॅम्प एट बायणा. सगळ्यांक एक कन्फ्युजन आसलेलें कितें बाबा तो रॅम्प आसा तो आमकां पब्लिकांक यूज करपाक मेळटलो काय ना, आनी तेज्या लागून मातशें खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग आसलेलें. आनी जेन्ना आमी काल CMा कडेन उलयले, CMान आमच्या फुड्यान एश्युरन्स दिल्लेले की बाबा इट वील बी ओपन फॉर द पब्लीक म्हणून. आनी तेज्या लागून आयज आमी डेलिगेशन घेवन आयज आमी MPD चेअरमॅनाक मेळपाक येयले. आनी MPD चेअरमॅना कडेन जेन्ना आमी उलयले ताका विचारलें जाल्यार MPD चेअरमॅनान हेज मेड अ व्हेरी क्लियर स्टेटमेंट, बाबा इट इज टोटली ओपन फॉर पब्लीक म्हणून. वी डोंट हॅव एनी इंटेंशन टू स्टॉप द मुवमेंट ऑफ द पब्लीक. दॅट रॅम्प, डावन रॅम्प एंड अप रॅम्प वील बी टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. तेज्या लागून कोणाकूच थंयसर टेन्शन घेवपाची या भिवपाची गरज ना म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. आनी हो जो स्टेटमेंट आसा MPD चेअरमॅनाचो, आनी चेअरमॅन हॅज ऑल्सो एग्रीड बाबा हिन्सफोर्थ वेन एवर ही गेट्स द ऑपॉर्च्युनिटी ही वील टेल द मिडिया ऑल्सो बाबा इट इज टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. हेज्या लागून कसलेंच कन्फ्युजन ना. तो कितें म्हणटा, प्रॉपर्टी MPD जाली सुद्दां जाल्यार दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच हॅज बीन बिल्ड इज फॉर द पब्लीक, आनी पब्लिकाक तेजो फूल यूज करपाचो अधिकार आसा म्हणून. आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता क्लियरली आमकां तेणें आयज सांगलेलें आसा सगळ्यांक की बाबा दे वोंट बी एनी इश्यू बाबा आमी गेट घालून तो रस्तो बंद करतलो हे करतलो म्हणून कांयच ना. इट वील बी टोटली ओपन फॉर द पब्लीक म्हणून ते सांगलेलें आसा. त्याच प्रमाणे काल CMान आमच्या फुडें कलेक्टराक फोन मारलेलो आसा आनी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा की टू रायट टू MPA चेअरमॅनाक बरें म्हणून बाबा दीस रोड whether it will be open for public काय ना म्हणून. So in writing the MPA will also write to the government saying that baba it is a public infrastructure and this will be totally open for the public. या लोकांक लागून ओपन आसतलें, हेज्या लागून कसलोच कन्फ्युजन ना. and this road up ramp and down ramp is totally open for the public. MPA बाबतींत जायते इश्यू गेल्या कितले दीस पेपरांनी गाजता, लोक वास्कोचे लोकूय उलयता. हे सगळे इश्यू घेवन आमी आमचो आमदार संकल्प आमोणकर हाका घेवन आमी आयज चेअरमॅनाक मेळ्ळे. आनी चेअरमॅनान खूब बरे रितीन ते आपूण सॉल्व करतलो, आपूण ते करतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा. जायते इश्यू आशिल्ले, रॅम्पाचो इश्यू ताणें सांगला, हे सगळे इश्यू जवळ जवळ ताणें बरे तरेन सॉल्व केल्ले आसात. तशेंच आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हेय तांचे कडेन ह्या विशयी उलयल्ले आसा आनी ताणें तांकां आश्वासन दिलां की आपूण सगळे इश्यू सॉर्ट आउट करता म्हणून. आमी एक निवेदनूय दिलें की हो रॅम्प सदांच पब्लिकेक ओपन आसचो म्हणून. त्या वेळाचेर आमदारांनी दाजी आनी संकल्पांनी जेन्ना इनिशिएटीव घेतलो, CMांनी कलेक्टराक फोन केलो, कलेक्टरा कडेन उलयले आमच्या फुड्यानूच, अध्यक्ष दामूच्या फुड्यान, आनी कलेक्टराक सांगलें की MPAक तुमी एक लेटर बरया की तो रॅम्प क्लियर जावनी म्हणून. आमचोय डिमांड होच आसलो की चेअरमॅनान स्टेटमेंट करची पब्लिकाक की तो गेट जी घातल्या ती केन्ना बंद जावची ना. ते म्हणटात की गेट दवरल्या ती फॉर इमर्जन्सी म्हणून आज आमदारांनी आमकां सगळ्यांक MPAच्या चेअरमॅना कडेन व्हेलो, तेजे कडेन डिस्कशन जालें. तेंच्यांनी सांगलें की जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुमचे कडेन पब्लीक स्टेटमेंट करतलें. आनी बाय हेजी युनीट आसा CISFचे हे आसल्या कारणान केन्ना इमर्जन्सीक ते गेट पूण 24 hours बायणाचो अप रॅम्प डावन रॅम्प दोन्ही ओपन आसतलो. आनी पब्लिका कडेन आमी विनंती करता, इतले सगळे आमदारांनी प्रयत्न पब्लिकान तो यूज करपाक स्टार्ट करपा जाय. अर्द्या पब्लिकाक खबर ना, पूण तिचो गैर वापर करचो न्ही, वेवस्थीत वापर करचो येवपा वचपा खातीर. आनी तशेंच MPDच्या चेअरमॅनाक आमी रिक्वेस्ट केला की तूं स्टेटमेंट कर म्हणून. आनी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत, दामू नाईक आमचो अध्यक्ष, सगळ्यांनी हो प्रयत्न केला, आमदार दाजी, आमदार संकल्पान. आमी खूब खुशी आसा आज की चेअरमॅनाने आमचे एक्सेप्ट केल्ले आसा म्हणून.